सायन्स आणि जी केस आमचेर फायल जाल्ली तेजेर आमी प्राऊड करता. जी केस आशिल्ली ती श्री राम मंदिर जे उणीर बांदोडे आसा आणि आयज आमचो सरकार आसा तो रामाच्या नांवार अक्षरशः भीक मागता मतांची आनी तेंचे कडेन डेव्हलपमेंटाची कांयच ना. त्या लागून श्री रामाच्या नांवार ते भीक मागता. पूण आमी ती केस आशिल्ली ती आयज उणी वयले जे आशिल्ले ते लोक गेली म्हाका दिसता 10 वर्सां तेका लागून फायट करता आनी तेतून आमचे जे रेव्होल्युशनरी आसा तेवूय तेंच्या वांगडा तेंको दिला. आनी जेन्ना रेव्होल्युशनरी भितर पडले तेन्ना तेजेर हे व्हडले व्हडले हें करपा लागले की तेजेर आमचेर केस करून दवरली तेंच्यांनी. थंय मारुदेव संस्थान आसा तेच देवळान आनी थंय राम मंदिर आसा तेच्या फाटल्यान जवळ जवळ 34,000 स्क्वेअर मिटर हो जागो थंयच्यान घेतलेलो आसा. आनी तेजे देवळा फाटल्यानूच तो एसटीपी प्लांट हाडपाक सोदता. आनी एसटीपी प्लांट आयज पर्यंत जे गोंयांत कितें चलता तेजो सगळ्यांक एक्सपिरियन्स आसा. आनी ते देवळा कडेन जे रामाक आमी ते जे हळशिकेन घालपाक शकना ते जो ह्यूमन वेस्ट आसा तितून आमच्या श्रीरामाक आमच्या मारुदेवाक जो जागृत देव आसा तें तेका आमी थंय घालपाक शकना. आनी ते लागून आमी पयलेच हांवें जो स्टेटमेंट दिलो तेका लागून आमी प्राऊड करता एज अ रेव्होल्युशनरी म्हणून. कित्याक आमी ते लोकां वांगडा आसा आनी देवाक लागून आमी झगडटा. कित्याक आयज पर्यंत आमकां देव पावल्ले आसा सगळे देवांनी इतके फास्ट आमकां ही पार्टी आयज हे लेवलार व्हेल्ली आसा. 2 वर्सां भितर जी पार्टी हे लेवलार पावता आयज तो रिकॉग्नायज जाता गोंयांत. तेंच्यांनी आमकां लिपोवन दवरलेलें तें रिकॉग्नेशन. एक आमी झेडपी इलेक्शन आसा तेवूय कंटेस्ट केले जे जाग्यार आमी सेकेंड येयले. पूण ती पार्टी आयज पयर आमकां जेन्ना आमी कोर्टान वचपाचें तेंकां सांगलें तेन्ना आमकां सांगलें तुमी जी रेकॉग्नायज जाले दिल्ली वचून अजय आनी मनोजान सांगलें हें आमकां सगळें देवानूच दिल्लें आसा. आनी आयज जेन्ना आमी ती केस घेवन गेले ते जे एसटीपी प्लांटार तो जेन्ना बोवाळ जाल्लो ते सगळें सारांशान हांव सांगना. पूण जेन्ना आमी विचारपाक गेले जेन्ना हांगा PIक मेळ्ळे आमचो लोटलीकर साहेब आशिल्लो तेका सांगलें थंय मेळ्ळें तेन्ना सांगलें आमकां अशें अशें हें केलें तेंच्यांनी की हाडून दवरलें. मागीर तो म्हणपालो कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन चल. आमी डेप्युटी कलेक्टरा मेळ्ळे. तो म्हणपालो आपूण नवोच आसा म्हणपालो तुमी जो मॅनेजर आसा तेका वचून मेळा. आनी ते प्रेमानंद जो प्रदीप गावडे आसा तेज्या ऑफिसान आमी गेल्ले रितसर गेल्ले जशें रेव्होल्युशनरी गोवान वयता फियरलेस वयता तशें आमी गेल्ले. जो कितें विडियो आसा तो लायव्ह आशिल्लो थंय. आनी थंयच्यान जेन्ना आमी भायर सरले तेन्ना आमकां 2 दिसांनी कळ्ळें की आमचेर कंप्लेन जालें म्हणून. आनी ती कंप्लेन करपाक कोण आसा कितें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. कित्याक वयर थंय प्लॉटींग कोणें केलां तें सगळ्यांक खबर आसा. कशें हे मिसयूज करता आपल्या पावराचो तो खबर आसा. आनी तें जर हें करून जर आमकां भितर उडोवंक सोदता जावं आनी कितें करूंक सोदता जाल्यार तेका लागून आमी भियना. तुमी जर म्हाजी मॅसेजी आसा ते पळयतले जाल्यार हांवें वचून सांगलेलें की हे फावटी हांव बेल घेवपा ना. हांवें क्लियरली सांगलेलें आमची जी टीम आसा तांकां क्लियरली सांगलेलें हांव बेल घेवचें ना. हांव रावंक सोदता म्हण भितर कितें सुरता पळोवया म्हण भितर. कित्याक आमी जें कितें करता तें आयज आमच्या गोंयाक लागून करता गोंयकारांक लागून करता. गोंयकार आसा ते भाव जावं आमचे गोंयकार जे जे जाग्यार झगडटा तांकां लागून हो वॉयस आसा आमचो. आनी आयज जे सेक्शन आशिल्ले तांकां अशें हॅरेसमेंट चालू आशिल्लो तेका लागून हो आमचें कार्य चालू आसा. आनी तें आमी एन्जॉय करता. जें फक्त इलेक्शना लागून करना आमी. ह्यो केसी असल्यो आमी कितक्योय पळयल्यो. जर पयली केस कोणाचेर जाल्ली ती फर्स्ट केस म्हाजेरूच जाल्ली रेव्होल्युशनरी कॉन्स्टिट्यूशन. आनी ह्यो सगळ्यो केसी 4 केसी म्हाजे वयले भायर मारून दवरल्या. मनोजा वयले कितल्योश्यो केसी भायर मारून दवरल्या. हांकां कितकी जे किडो आसा पळय तो तांचो कितको उलटा तो पळोवया. कितके ते आमचेर चडटा ते पळोवया. आनी हे प्रदीप गावडे तेकाय सांगपाक सोदता तूं जर जो तुजो मास्टर आसा जो पॉलिटिकली आयज लाचार जाल्लो आसा तो हांगा थंय नाचता. पयलीं BJP पयलीं काँग्रेस जावं आतां परत BJP अशें करून तो नाचता सगळे कडेन. तो तेजें जर तूं आयकपाक सोदता जाल्यार दीस हे आसा ते परतोवपाक टायम वचपाना. आमी देवा कडेन मागता की तुका आमकां आमच्या मनान घालचें तुका त्रास करचो असो म्हणून. पूण जर तूं चडूच करता तो तुजो जर मास्टर जर तुका जर नाचोवपा लायता कित्याक तूं तेजे कामाक ना थंय. तूं जे जाग्यार आसा तूं तेजे कामाक ना. तूं आमच्या पगाराचेर जगता. आनी आमी गेल्ले तेज्या ऑफिसान गेल्ले. हेज्या पयलीं तुवें कशें कशें लोकांक पिशान काडल्या ते आमचे कडेन एविडन्स आसा. तेंचे विडियोज आसा कशी ती रडटाली ते विडियोज आसा. तांकां सांगलें तुवें गव्हर्मेंट जॉब दिता हें दिता तें दिता हॉल दिता आनी तो STP प्लांट तुवें हांगा एक तयार करून दवरलो आनी तांकां आयज त्रासान घातला. अक्षरशः तेंची फॅमिली कॉलेप्स जाल्ली आसा. तेंचे कडेन कांयच ना हें सगळें खबर आसा. आनी हेजी पापां खंय तरी तुका भरपाकूच जाय. आनी ती पापां ती जर हें जातलीं जाल्यार तेका लागून देवान आमकां फुडें काडलें आसा. तेच लागून तुमी आमचेर हात घातलेलो आसा. आनी तुमकां एकूच सांगपाक सोदता हांव जें तुमकां दिसत आमकां त्रास करता म्हणून जावं आमचेर एटॅक करता म्हणून हो जो एटॅक चालू आसा तो तुमचो
जो आमचे देव आसा तेंचेर चालू आसा, आमची सातेर माय आसा भोमा तेंचेर चालू आसा हो एटॅक, आमचो मारुदेव आसा तेंचेर चालू आसा एटॅक, आमचो रामदेव आसा तेंचेर चालू आसा हो एटॅक, आनी आमची जी देवी आसा लयराई माता आसा तेजी तुमी लिजान घातलेलो आसा तेंचेर एटॅक आसा, आनी आमचे जे जागृत देव आसा ते सगळे ते लागून आमचे बरोबर आसा. आनी हो एक माध्यम दवरला तो तेंच्यांनी, कित्याक आमी फायट करचें म्हणून. कित्याक देवाक सगळ्यांक खबर आसा की खंय ना खंय तरी जो चिड्डुपा जाय ते खंय तरी तेंच्यांनी एक माध्यम दवरता, ते हितूनच्यान आमी येता भितर. मेळावलीन कितें जालें तें सगळ्यांनी पळयलां आनी तेच लागून आमी हे उमेदीन कितें तें करता. आमकां कांयच ना जाल्यार चलता आमचे कडेन, ते आमी उमेदीन करता. आनी जो प्रदीप गावडे आसा तेका तुका परत एकदां वॉर्निंग दिता, तूं जर पॉलिटिकली जर तेजेर नाचपा सुद्दां तुजी गव्हर्मेंट ड्युटी, तो पॉलिटिशन आयज जर 5 वर्सां 2-3 वर्सां उरल्या आनी तेका आमी उडयतले कशें ना कशें भशेन तेंचें पॉलिटिकल अस्तित्व धरून ते सगळे काबार जातले. जो मारुदेव आसा तो तेंच्या सगळ्यांचेर बसलेलो आसा. जे वाटेक येयल्ले आसा आयज पर्यंत, जे आमचे देवाचे वाटेक येयल्ले आसा तेंकां आयज काबार करून दवरलेलो, काबार अक्षरशः काबार करून दवरलेलो आसा. आनी तुजो हो मास्टर आसा पळय तेका काबार करपाची तेणें तें हें दवरलेलें आसा. तितून तूं भागीदार जावं नाका. तूं बारीक समाजाचो आसतलो एक वेळ, पूण तो तुजो पात्रांव आसा पळय तो नालायक मनीस. तो कितेंय करपाक शकता तुका, तो कितेंय हें करपाक शकता तुजें, तें तुका सांगता. आमचो मारुदेव हो जागृत देव, तेणें सगळ्यांक अक्षरशः सोंपयल्लें आसा. सगळ्यांक कितें कितें जाता तें वचोन थंय विचार. हे सगळे देव आसा तेंचे कडेन फकाणां करनाका. आमी आयज पर्यंत आमचे जाणटेले तेंकां मानीत येयल्ले आसा, तेंकां आमी पांय पडोनूच फुडें वयता. जे खंयच्यानूय फुडें वयता ते फुडें पांय पडोन वयता. आनी आयज बरेंच जाल्लें आसा सगळ्यांचें. जेन्ना तेंचे शरणान गेल्ले आसा तेन्ना बरेंच जाल्लें आसा. ते मनशाक जो प्रदीप आसा तेका सांगता की तुजें सुद्दां जर बरें, आमचे देव तितकेच मोव काळजाचे. आमी जशे आसा गोंयकार तशेंच आमचे देव मोव काळजाचे. तूं ते देवाक शरणाक यो आनी जर तूं ही केस फाटी घेयना जाल्यार तुजें जें फुडलें हें आसा तें आमचे कडेन ना, तें देवा कडेन आसा. आनी तोच कितें करून घेतलो हें तुजे कडल्यान. हांव जेन्ना हांगा येता तेन्ना हांव पळयता की आमकां जेन्ना हांगा जे ऑफिसांनी पुलीस डिपार्टमेंटाचा जावं कित्यानूय सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर सदांच बरे वागता आमचे कडेन. पूण तुजो असलो मनीस आसा तो फक्त ते ढवळीकराची कुस्तार नाचपी मनीस. आयज सुद्दां PI साहेब PSI आशिल्लो, खूब थंड तरेन खूब बरे तरेन तेंचें एक्सप्लेनेशन आशिल्लें. ते म्हणटाले आमी प्रोसिजरूच करता म्हणून. आमचे तेजेर कांयच येना. आमी तांकां सांग म्हणलेलें, आमचे ग्रूप आसा ताका सांगलेलें हांव रेडी आसा म्हणून रावपाक, हांव कितें तरी भितर बसून करतलो. आनी ती म्हाका एक उमेद आसा, तेवूय सांगता म्हाका एक उमेद आसा जेलीन वचोन बसपाची. कितके दीस उरता तो उरोनी म्हणून तेवूय सांगता. आनी जर हो तांडव मागीर फुडें जर तुमकां आनी भयानक करपा जाय करून करा, तुमी जाय तें करा. थंय फुडें आमी सगळ्यांक जे आसा तांकां एक वॉर्निंग दिता, बेश्टे वाटेक घेवं नाका, खंयच्या खंय तुमकां ते मास्टर नाचयता म्हूण नाचूं नाका. आयचे दीस आमचे हे गोंयकारांचे बरे दीस येतले फुडें. हे गोंयकारांची पॉलिटिकल पार्टी जी आमी आयज रजिस्टर जाली ते बाय फोर्स तुमी करून दाखयली. पयरूच उलयता, मुद्दम उलयता, कळपा जाय लोक खूब जाण असेंब्ली पळयना. पयरूच जो म्हणटालो ही 18-19 वर्सांचे भुरगे बोडकां कितें करतले काय म्हणून, हे बोडकांनी करून दाखयलें. आयज ती पार्टी एक आमदार आमचो भितर व्हेल्लो आसा तेवूय जाणा. आनी कशें कसले लँडाचे इशू, लोकांचे जॉबांचे इशू हे कसले घेतले दाखयता. आनी पयर सेम मनशान विश्वजीत अशें सेम हे मनशाक एक तोंडान उतर येयलें असेंब्लीन. ते इंटेंशन म्हणलें काय देवान ते तोंडार घातलें खबर ना, तुमी मेजॉरिटी करा आनी येवन दाखया म्हणून. बस आमी मेजॉरिटी करतले आनी येवन दाखयतले. आनी ही चॅलेंज आसा, ही चॅलेंज आमी एक्सेप्ट केल्ली आसा. आनी आमी जी चॅलेंज जी तुमी कितकेय आमकां त्रास करा, आमच्या वांगडा जेन्ना देव आसतलो तो आमचे बरोबर आसता. हे प्रत्येक वेळ आमकां कळटा. जे राखणे आसता आमच्या बरोबर आसा ते आमकां कळटा. आमी तो पर्यंत कशेंच भिना. देव बरें करूं. सगळ्यांत पयलीं हांव म्हणटा जय श्रीराम. आनी राम हो आमचे बरोबर आसतलोच. आनी जे फोंडा महालांतलो बांदोडे गांव जो अंत्रूज महालांतलो एक बऱ्यांतलो बरो गांव, जंय बरे देव बसलेले आसात, त्या देवांक सगळे गजाली खबर आसा. आनी जे काही डॉक्युमेंट आमी जे पळयले बद्दल आमकां जे जाणविकाय येयल्या तातूंत आमकां सांपडलें जे डॉक्युमेंट आमकां सांपडले त्या डॉक्युमेंटान सगळे चडशे मॅन्युप्युलेट करून आपले फेवरान ज्यो सेवरेजीन गजाली केल्यात ते लोकांक त्रासान घालपाच्यो गजाली केल्ल्यो आसात. खंय तरी 34,000 जी खाजन लँड कन्वर्ट करून थंय प्लांट बांदपाचे आसा. म्हणजे खाजन लँड जालें. दुसरी गजाल 116 जावं 109 झाडां म्हटल्यार थंय मँग्रोव्ज आसा. पूण थंय थावजंड्स ऑफ मँग्रोव्ज झाडां आसा. फुडें गेलो जाल्यार तातूंत अशें आसा की खंय तरी व्हडलो दोंगर पकरून थंय फिलींग करपाचें आसा. हे सगळ्यो फोटिंगपणां जी आमकां त्या हेतून मेळयली आशिल्ली. म्हणजे हो जो अधिकारी आसा जो खंय तरी लोकांक त्रासान घालून कोणाची तरी पोळी भाजपाचें आनी कोणाची तरी पोट चलोवपाचें
आनी कोणाक तरी फेवर करपाची गजाली करता आसा. जो आमी आतां जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो प्रदीप गावडे जेणे आमचेर एलिगेशन घातलेलें आसा, कंप्लेन घातलेली आसा. आनी हांव सांगूंक सोदता ताका, आमी हेजे पयलीं तेन्ना तेजे फाटल्यान लागलेले जेन्ना तो तुकाराम गावडे जो धवळेर जो मनीस रावल्लो तेजें शेत तेणी घरा कडेन वचोन तेजे कडेन इरिवोकेबल NOC घेवपी म्हणूनच हो प्रदीप गावडे हो स्टेटमेंट सुद्दां तेजे तेणी तो जो कोण फार्मर आसा तुकाराम गावडे हेणे दिल्लो आसा. तेजे फॅमिलीन ताका सांगलेलें आसा आपूण ताका जॉब दितलो म्हणून हेणी प्रदीपान सांगलेलें तें जॉब सुद्दां तांकां दिल्लें ना. प्लस तांकां हॉल कितें बांदून दिता म्हणून सांगलेलो. हो प्रदीप गावडे तंतोतंत फोटींग उलयता. म्हणजे आज तो जो कितें उलयता पळय अक्षरशा सामकें फोटींगपणां ज्यो गजाली उलयता. आनी जी एलिगेशन करून आमचेर जी कंप्लेन सुद्दां जी रजिस्टर केल्ली आसा ती कंप्लेनीक आमी भियेना. जंय सत्य आसा थंय सत्याक आमी फुडें रावपाक एकदम तयार आसा. केदेंय व्हडलें आमचेर अवर्शण येवं पूण सत्य केन्ना तरी उगड जातलें. आनी जो प्रदीप गावडे आसा जो कोणाच्याय सांगण्यान जर आमकां जर दबोवपाचो प्रयत्न करता तें सत्य केन्नाच दबपाना. सत्य सदांच वयर रावतलें हें आमी ताका सांगूंक सोदता. आनी जेणे करून जी फुडली एन्क्वायरी जातली ते देव सुद्दां आमचे बरोबर रावतले अशें आमकां तरी दिसता. कित्याक सांगपा जे फोटींगपणां ज्यो गजाली केल्या जंय झाडां ती मोजकीच झाडां आसा पूण थंय थावजंड्स ऑफ झाडां आसा म्हणून सांगलें आसा. आनी जावं बाकीची जी शेत जमीन ती कन्वर्जन करपाची गजाली केल्या हें सगळें तंतोतंत फोटींग आसा. ते तुकाराम बावडे तुकाराम गावडे म्हणटा तो धवळे आसा तेजें शेत गेलें आसा, तेजो प्लांट उबो जाल्लो आसा पूण प्लांट आजून थंय फंक्शनींग ना. इतली हे डिपार्टमेंटाची जावं हे जो कोण ऑफिसर आसा तेजी फोटींगपणां खंय तरी देव सुद्दां पळयत आसा. आनी हांव सांगता ताका आमी तुजी हें एलिगेशन प्रूव करून दाखयतलें. तें दाखोवपाक लागून आमचे बरोबर हो श्रीराम आसतलो. आनी BJP सरकाराकूय सांगता जी आमचेर जी एलिगेशन घातल्या ती सत्याच्या मार्गान आमी प्रूव करून दाखयतलें. देव बरें करूं.